आमच्या जिवितांतल्यान आमचें जिवीत पळोवन हेरांनी म्हणूंक जाय ही मनशां पळोवंक आमचे भशेन दिसतात पूण ती आमचे परस वेगळी. आमचें वेगळेपण आमच्या जेवणा खाणांतल्यान न्हय, आमच्या न्हेसणांतल्यान न्हय, आमचे भाशेंतल्यान न्हय, आमच्या गांवांतल्यान न्हय, आमच्या कातीच्या रंगांतल्यान न्हय. आमचें वेगळेपण येता देवा थावन, जेजू थावन. जेन्ना आमी ताचे शिकोवणे प्रमाणे जियेता तेन्ना आमी बदलता आनी ताचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर पडटा. आमी घरांत आदी सान्नां करताले आनी तेन्ना सान्नां करतना आमी सूर वापरताले. आतां सूर मेळना म्हणटच आतांची सान्नां वेगळीं आनी आदलीं सान्नां वेगळीं. ती आदलीं सान्नां जेन्ना उकडटना सान्नन घड्यान जर आमगेर कोण आयलीं तांकां त्या सान्नांचो परमळ आपसोच तांच्या नाकाक मारतालो आनी आमगेर सान्नां करतात हें तांकां गमतालें. तशेंच जेन्ना आमी जेजूचे शिकोवणेन भरता जियेता तो परमळ दुसऱ्यांक पावता.